काटारच्या गांवान पावोन ही खबर आमकां गोमली गोंयची एक वस्तोरी फूय काटार आवची तूं सोंपली आनीक 3 म्हयन्यांनी ती आवय जावची आसली पूण त्या नुस्त्या मोनान तिका कोटागीर आसली फेलिसिया हे नांव तिचे फूय आसत्या तोंडाची आपल्या इश्टा मोदे फूय ती ल्हान उतराची इनेगोसोंक टिकेट पासून काडून तिणे दोल्ली आपणाची इंदियेची वाट सोडून तिणे ताकली वाट मोनाची गोरकार फूय घुस्पोलो चिंतनाचे बांयत पडलो गोंया गोरची कितें म्हणटेली तें चिंतूंक लागलो गोरकानीचे मोडे गोंया व्हरोंक तयार जालो मोटवे जावन बाबडो सगळोच दुखाक सांपडलो तेन्ना काटारच्या क्रिस्तांवांनी फुलोयली छाती एकवट करून एकठांय केल्योत दुडवाच्यो नोटी ते निर्भागी वस्तोरे पासोत पेटोयल्यो ताणी मोगाच्यो वाती आनीक तिका फावो केली मायदेसाची माती जावं सोबे माझार तुमकां शाबासकी दिता काटारच्या क्रिस्तांवांनी एकवट केलो म्हूण खोशी जाता एकामेकाक सोदांच पावतेल्यात म्हूण सोसमोता एकवटाचेर बेसांव घालूंक देवा लागीं हांव मागतां गोंयकार जावं मुंगलूरकार जावं आमी कोंकणचे एकवटान रावोन आमी पिगळायता दोंगर इंदियेचे परदेसांतूय गोट एकवट करून पिगडाड्या तुमी ओरोणे घालपाचे आनीक दाखोयात तुमी म्हूण पूत कोंकणी आवयचे